लुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता 6व्या म्हयन्यात देवान गब्रियल दुताक गलिलेयाच्या नाझरेत नावाच्या एक शहरांतले एक अंवकारीसरशी पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नावाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. ते अंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सर तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे सांगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीच शर्मेली आनी हो नामान कोसलो जावयेत म्हूण आपणा इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस जावन एक पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो व्हरतो जातलो आनी परमोन्नाथ पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्यासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनी अंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पळयत रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सवळी घालतली. देखून तुजे थावन जल्मोवच्या भुरग्याक बागेवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुता गर्भेस जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखल्ले तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसात जावचें कसलेंच ना. तेदवा मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं.
तितल्यार देवदूत तिच्या सरसिलो गेलो. देवाचे उतर हे. ख्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, 7व्या दिसाच्या आयच्या कार्मेल मायाच्या नोवेनाच्या दिसा आमी मोरयेची ससाई मोरनो संको उतरूंक उपाय म्हणलो संदेश हाचेर आमी नियाळ करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव ल्हान आसतना म्हाका बाबान सांगचें आसलें, या आमी इगर्जेक वता आसतना आमकां कळीत आसलें की आमकां न्हंय उतरून वचची आसली. आनी थंयसर न्हंय उतरून वता आसतना आमकां बारीक कश्ट, थोडे फावटी आमी वळोवन येवचे उदकांत हे चान्सीस आसले. पूण त्या देखून आमी कितें करताले, रावंड मारन 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 1 घंटो सोलोवन इगर्जेक पावताले. बारीक कश्ट आमकां आसले. आनी तशेंच आमचो आरुवा गांव दोनी पोंतांनी न्हंय आसल्या वरवीं मदेंच एक आयलँडा बरी आसा. थंयसर वर्साचे 4 या 5 म्हयने म्हणले बरी तें आयलँडस. थंयसर कोणाकी येवंक जायना, कोणाकी त्या गांवांतल्यान भायर वचोंक जायना, अशें बारीक कश्ट. पूण एक पटी संख्या जाल्लेच एकामेकाक थंय वचोंक येवंक बारीक सुलभ जालें आमकां सगळ्यांक. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें हांव कितें सांगता म्हळ्यार आज आमी मोरी सोंको म्हणटा आसतना आमकां ह्या सोंक्याच्या विशयांत सोंको म्हळ्यार कितें, ताचें इम्पोर्टन्स कितें म्हणल्यार समजोवची गरज आसा. त्या देखून आमी सोंको हाचें महत्व कितें म्हणलें थोडेशें समजून घेवया. पयल्यान पयलें आमी सोंको आमकां दोन जाग्यांक एकवटायता. पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 जागे सोंको नातले वरवीं विंगड विंगड थंय एकामेका थंय संबंदीत ना. पूण हांगासर एक सोंको कशें 2 जाग्यांक एकवटायता, तशें मोरी देवाच्या राज्याक आनी संवसारी राज्याक एकवटायता. थंयसर मोरी देवाचें राजच संवसाराक येवचें बरी करता आनी संवसारांत आमकां समेस्तांक देवाच्या राजा रिगोवंक एक सोंको जाता. त्या देखूनच आमी तिका आनंदाचे मिस्तेर नियळतना मोरी एक सर्ग आनी संवसाराचे राणी म्हणून कुरवार करता म्हणलो एक मिस्तेर आमी नियळता. हांगासर कितें जालें गी म्हळ्यार परम तित्वस त्रयेक देवस मोरयेद्वारी आमकां मनशा कुळाक भेटोवंक आयलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मनीस जालो, सर्गी संवसाराचो धनी, सोडवणदार, काकुळदार, रायांचो राय, धनयाचो धनी आमचे बरी मनीस जालो आनी आमचे मदें जियोंक फावो जालें. फकत मोरयेच्या एकाच उतरा वरवीं तो आमचे मदें आयलो आनी आमचे मदें जियेलो. आपले सोरेस्पराची साकर्ण हांव तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणल्यार ह्या मोरयेच्या उतरा वरवीं सर्ग संवसाराचो धनीस ह्या संवसाराक येवचो एक सोंको जालो. देवा इतलें एक भाग देवान आमचे मदें येवचें तें आमकां खंडीत जावन एक भागस म्हणयेत. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, लोकांक सुलभेन प्रयाण करूंक जाता, एकामेकाची वळख जाता, संबंद वाडटात आनी सडटात. पळया, एक सोंको आसल्या वरवीं एका आयलँडाच्या लोकांक दुसऱ्या आयलँडाक सुलभेन वचोंक जाता, थंय तांणी येवंक जाता, तांचे मदें संबंद वाडटा आनी सडटा, वळख जाता, मोग वाडटा. तशेंच जाता मोगाच्या भाव भयणीनो मोरयेच्या ससाये वरवीं. आमी भाव भयणी मोरयेच्या ससायान कुरपे सागोर, काकुळतीचो दर्यो, जेजू देवाचो पूत संवसाराक देवून आयिल्ले वरवीं आमकां देवाची वळख जाली. मोरयेन हांव सोरेस्वराची साकर तुज्या शब्दा वरून म्हणजे तें जावं म्हणलें त्या उतरा वरवीं आमकां देवाची वळख जाली. देवाचो पूत संवसाराक आयलो आनी ताणें आमकां बापाची वळख करून दिली. आनी त्या देखून तो जुवांच्या वांजेलांत म्हणटा, जो कोण म्हाका पळयता आनी वळखता तो बापाकी वळखता आनी बापाकी पळयता म्हणून. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो,
आमच्या गांवांत मेळनातल्यो वस्तू दुसऱ्या गांवांत हाडूंक सुलाभ जाता सोंको आसले वरवीं. सोंको नातलो तर दोनी राडीचे हांगासर देंवयचे परत्या उखूल निशिंदान कान घेवन ओवून व्हरोचे कितलेशे कश्ट मोगाच्या भाव भयणो. पूण सोंको आसले वरवीं त्या गांवांत आमच्या गांवांत तांच्या गांवाक सुलाभान ट्रान्सपोर्टेशन जाता आनी वस्तू व्हरूंक सुलाभ जाता. हांगासरी तशेंच घडलें मोगाच्या भाव भयणीनो. मोरयेच्या ससायेन देवाची कृपा वळोवन आयली. त्या देखून आमी आयकता मोरयेन आपणें जें जीवन पवित्र आनी खातावेन जियेल्ले वरवीं देवाची कृपा तिचे थंय भरली आनी ओमतली आनी तीच कृपा आमकांय मेळ्ळी. देवाचो पूत कृपे सागोर काकुळतीचो दर्यो आमचे मदें आयलो आनी आमकां ताच्या काकुळतीन ताणें एक केलें, ताच्या मोगान ताणें एक केलें. आनी अशें सर्गीच्यो वस्तू कृपेच्यो वस्तू पवित्र वस्तू आमकां मेळ्ळ्यो आनी आमी पवित्रपणांत वांटेली जावचें बरी जालें. हें सगळें घडलें मोरयेच्या ससायेन, मोरयेच्या एका उतरान. त्या देखून सेंट इरेनियस ऑफ लियन्स म्हणटा, बीइंग ओबिडियंट मेरी बिकेम द हाऊस ऑफ साल्वेशन फॉर हरसेल्फ अँड द होल ह्युमन रेस. म्हळ्यार मोरयेच्या विधेयपणा वरवीं तिका आनी आमकां सोमेस्तांक साल्वसांव जोडून दिलें म्हणून. त्या देखून सुरवेल्ले इगर्ज मातेचे वडील म्हणटात, एवेच्या अविधेयपणाचो घास मोरयेच्या विधेयपणाद्वारे सोडयलो मात्र न्हय, ती सगळ्या मनशा कुळाक ससनाच्या जिविताक व्हरची एक स्त्री जाली. हेंच जाता आमच्या जिवनांत मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी केदळा देवाच्या उतराक विधेय जावन जियेता त्या दळा कितें मोरये थंय घडलां आमचे थंय घडटा. चवथें, संख्या वरवीं आमी पळयता सिटीनी जाल्यार ट्राफीक उणें जाता. आतां साबार कडेन आमी पळयता सर हांगासर पळयता पंप वॅली एक ब्रिज बांदतात आसात. कित्याक कारण थंयसर ट्राफीक उणें करूंक. एक संको बांदले वरवीं सिटीनी पेंटेंत ट्राफीक उणें जाता. ट्राफीक उणें जाल्ले वरवीं कितें जाता, आमी बेगीनच पावता. तशेंच जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. मोरयेच्या ससाये वरवीं आमी देवाची कृपा आमकां बेगीनच मेळटा आनी आमी देवा थंय एक जावंक सुलभान जाता. कित्याक म्हळ्यार मोरी पाप करत नासतना देवाच्या पुताक गर्भे संबोवली. ती भाग्यवंत स्त्री आनी पूत त्या देखून आमी मागता, हे मोरये पाप करत नासल्या गर्भ संभोव मरीपात कर म्हजी कूड नितळ आनी म्हजो आत्मा भाग्यवंत. मोरी पाप करता आसतना गर्भे संबोवले मात्र न्हय, तिणें आपली सगळीच जिणी भाग्यवंतपणी पाप नासतना जियेल्ले वरवीं तिका कुडी आत्म्या समेत सर्गार वेलें. आनी हो मिस्तेर आमी नियाळटा आनंदाच्या मिस्तेरान चवथो मिस्तेर. मोगाच्या भाव भयणो, तिका कुडी आत्मा समेत सर्गार येल्या मात्र न्ही, ती जेजूच्या उजव्याक बसून तुजे पासत आनी म्हजे पासत विनंती करता. त्या देखून आमी आयच्या वाचल्ल्या वांजेलान पळयलें, भाग्यवंत मोरये देवाचे माये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा म्हणल्या उतराक आमी जबाब दिता. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमी पासत विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कित्याक म्हळ्यार ती थंयसर सर्गी आपल्या पुता लागीं विनंती करता. संवसारी कशें जेजू तिका विधेय जालो गे, तशेंच आतां सर्गी तिच्या उतराक तो विधेय जाता. त्या देखून मोरयेच्या ससायाद्वारे आमी कितें तर मागता, मोरी बेगीनच जेजू थंय सांगता आनी तिच्या माजतीन तिच्या आदारान आमकां बेगीनच मेळटा. सर हें सर गरजे तर आमी कितें करूंक आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. हें सर गरजे तर आमी तिचे बरी जियोंक आसा. ताच्या पयलें आमी आनी एक म्हाका उडासाक येता. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां खंयसर 2-3 रस्ते पळय थंयसर एकामेकाक मेळटात, थंय हांव घडां चड. पूण थंयसर तर ब्रिज बांदलो एका रोडाक, ह्या पद्दत त्या पद्दत वचोंक, आनी एका रोड तो आड उतरोवचो रोड आसा, मार्ग आसा, त्या रोडांतल्यान सुलाभ्यान पाशार जावंक जाता सकयल्यान आनी ब्रिजा वयल्यानय तशेंच सुलाभ्यान लोकांक पाशार जावंक जाता.
आड उतरोवची गरज पडना, कित्याक वयल्यान उतरोवंक जाता, वयल्यान उतरोवन बेगीन वचोंक जाता आमी ट्राफिकान ती रावचें म्हणना. अशेंत जाता मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळ आमच्या जिवनांत अवघडां घडटात, आनवरां येतात आनी आमी मरये गुलो मारता. आमकां ती एका संख्या बरी वेगळीच तिच्या कृपेच्या आदारान, कित्याक ती पवित्र आनी कातावेन जाल्ले वरवीं तिचे मागणें देव वेगळीच आयकता आनी आमकां मागोवन धरता. आनी आमी अवघडातान आनवरातान आमकां तिच्या मजतीन देवाचो पूत जेजू राखता. हांव काल एक इंटरनेटार एक आर्टिकल वाचून आसलो. थंयसर राया विशयांत, आदल्या राया विशयांत तांणी झुजाकाच्या विशयांत आसले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आपल्या वैरीक, आपल्या दुस्मनाक रायान वेगळीच सोदवायचे तर ताचो उपाय कितें आसलो म्हण तुमकां कळीत आसा की? पयल्यान पयलें खंयसर सोंके आसात त्या जाग्याक वेचे सगळेच मोडून घालताले. ताचेर बॉम्ब घालून या कितें करून ते सोंके मोडताले. कित्याक की म्हळ्यार एक सर 2-3 जाग्यांक हेचे सोंके तर मोडले तर थंयसर संपलें. त्या लोकांक ह्या लोकांक मेळोंक जायना, थंयसर एकवट ना, थंयसर संबंध ना, देखून सुलाभेन थोड्या थोड्या लोकांक जीव अशी मारूंक जाताले आनी राय जिखतालो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आजय असेंत घडता. देवसारान हेंत हात्यार आमच्या इगर्ज मातेचेर वापरलां. कित्याक की म्हळ्यार थोड्यांक ताणें अशें पुगारलां आनी अशें केलां, मोरयेच्या विरोध ते उलयतात. मोरयेचो तेर्स कित्याक? ती आमचे बरी मनीस, तिचे लागीं मागचें कित्याक? तिका तुमी आराधन करतात, तें करतात, हें करतात म्हणून आमकां हें करतात. आनी आमी देवाचें उतर सारक्या रितीन समजावन हांव देखून आमकां तांच्या फाटल्यान वचून आमी मोरयेची ससाई सुकोवन घेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी तांकां आयकुचें नाका. 2000 वर्सां पळया मोगाच्या भाव भयणीनो, 2000 वर्सां विमर्शा करून, तर्क करून, शिकोवन इगर्ज मातेन वो भावार्थ दिला. इगर्ज माता आमची माता, आमचे माय आमचे वायट चिंतिना, बगार बरें चिंता. आनी आमच्या मांयक जाय आमी कुरपेन भरलेले मोरये बरी आनी खातावेन जावन देवात एक जावचें. त्या देखून मोरयेच्या ससायान आमी ती ससाय जोडच्याक मोरयेक आमकां दिल्या. जेजून खुर्साच्या मुळा आमकां जेजूनच मोरी दिल्या आसता आमी तिका ना म्हणूंक फावो न्हय. तूं आमगेर येनाका म्हणून सांगूंक फावो न्हय. भागार मोगाच्या भाव भयणीनो, तिका आमचे तें स्विकार करून तिचे सांगाता सोलोवन आमी पवित्र आनी कातावेन जावया, भाग्यवंत जावया. आनी अशें जाल्ले वरवीं कितें तिचे तें घडलें तें सर्गीचें येणें आनी सर्गी घेतले ते भाग आमकांय घडतले. कुडी आत्म्यासमेत आमी सर्गार वचोंक पावतले, आमी पवित्र जातले आनी आमकांय ससनाचें जिवीत लाभतलें. त्या देखूनच मोरयेची ससाय जावन आसा एक मोरनातान उतरोवचो सोंको. दुसरो विशय हांव वाचून आसतना सोल्जर, सडाव सोल्जर कितें करतात? सोल्जर म्हळ्यार सैनीक. ते झगडे जाता आसतना जर तांकां गुळो लागलो आनी आपलो जीव येता तर तांकां दूख भोगता तर पयल्यान पयलें ते आवयक बोब मारतात. हे म्हजे माय. आमी सांगता न्हय दूख करतना हे म्हजे माय म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार एक आवयचो आनी पुताचो ह्या दुयेचो संबंध जावन आसा तो एक संपूर्ण संबंध. एक आवय फकत कुडीक मात्र जीव दिना, कुडीक मात्र जल्म दिना, बागार एका मनशाक, संपूर्ण मनशाक जीव दिता. आनी तो संबंध मासा रक्ताचो संबंध जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. हो संबंध समजल्लो जेजू खुर्सात हांव आपल्या मोगाच्या शिसाक सांगता, हळ्या ही तुजी आवय, ही तुजी आवय. आनी शिसान तक्षणच आमी आयकत आपणा सांगता तिका आपणाच्या घरा व्हेलाय. मोगाच्या भाव भयणीनो, अशेंच जेजू आमचे ते कश्ट आमी आवय पासत अतिरिक्ता आवयच्या मोगा पासत लालेता म्हणलें समजून आमकां आपणाचीच आवय दिल्या. आनी ह्या आवयक आमी आमच्या घरांत घेवया, आमचे थंय घेवया आनी तिच्या आदारान आमी जियोंक प्रयत्न करया, तिच्या सारकेचें जावंक प्रयत्न करया. आनी खंडीत जावन तिचें तें जें कितें घडलां आमचें तें घडतलें. आमी देवाच्या उतराक खाल जावया, खालती जावया आनी अशें आमी देवा तें एक जावंक प्रयत्न करया. आमेन. कार्मेल मायाचें नोवेन
ये भगवंती देवाचे माये, आम्ही तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हणून वखाणताव. आपणाकच चारणदासी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्यास पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुझ्या पुतान कुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार माटव्याशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हणून मानून घेतल्या. गरजे एखाद्या वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गीच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी बळे माये, खत नतले अवकारी कार्मेलतांच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण परातलें आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येताव आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिपाद जेजू मुखार दवरताव. आतां मौन रावन आमच्यो सर गरजो माये मुखार दवरया. सांगाता म्हणया, उगडास कर ये बोव दयाळी अवकारी माये, तुज्या आसऱ्याक धांवुल्लो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो, कोण पुणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींस कोणेंस आयकूंक ना. हे पातयेन दैर खाण घेवन तुजे कडेन येता. हे अवकारीचे अवकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मुरये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें. जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये, आमो पप्प्यां खातीर विणती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणये, आमा पसत विनंती कर. मरये मायेन केल्ल्या सर उपकारा पसत तिका अर्घां दिवया. ये भगवंती मरये कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडलेल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेनीन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट आणवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवासताव. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे, सेवेचे आनी मागण्याचे जिवीत जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावोंक, सर्गींच्या सुखाक पावोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. म्हजें नांव ग्रेसी डिसोजा. हांव रावतां कुलशेकार. म्हजी पयली साक्षावन आसा म्हज्या भयणीची. म्हजे भयण हार्टाच्या हातूंत मस्त कश्ट जालें. ताच्या खातीर जेजू बाळका खातीर हांव मागतलीं ताच्या हार्टाचें ऑपरेशन आहा जेजू ताका बरें कर म्हणून. हांव त्या टायमार हांगा नातिल्लीं, मास्काटांत आशिल्लीं. थंय जावन हांव जेजू कडेन मागतलीं, जेजू ताची भलायकी बरी कर म्हणून. आनी ताका हार्टाचें ऑपरेशनूय आशिल्लें. ताचें हार्टाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन गेलें आनी तें आतां बऱ्या तरान आसा. तें बरें काम करया आनी 20 वर्सां जालीं आतां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजीच. हांव जेजू बाळकाडे भुरग्याच्या देण्या खातीर मागून आशिल्ली. जेजू बाळका म्हाका हे भुरग्याचे देणे तूं फावो कर म्हणून. अशेंच मागता मागतना म्हाका एक लायट दिसलो. जेजू हांवें चिंतलें हें खंडीत म्हाका भुरग्याचे देणे जेजून म्हाका फावो केले म्हणून. आनी हांव चॅकअपाक गेलें. पळयतना हांव निजायकी गुरवार आसा आनी जेजू बाळकार म्हाका भुरग्याचे देणे म्हाका फावो केले. तशेंच म्हजो चेरको हांव बाळा जावन गेल्ल्या टायमार म्हज्या चेरक्या खातीर हांव मागतली. एक कडेन हांव फारींगफेट ते हॉस्पिटलाक गेलीं. ते म्हणलें हांगा पुरो सवलती ना, तर तुज्या भुरग्याची वेट मस्त उण्या आसा, तूं दुसरे कडेन वचून चॅकअप कर म्हणून आनी थंय तूं एडमीट जा म्हणून. म्हजे भयण व्हरून लेडिकेशना म्हाका व्हरून गेलें. थंय व्हरून गेल्या दळा थंय वेट उण्या म्हणून सांगलें. जाल्यार हांव बऱ्या तरान 3 दिसांनी वळान जाली. मस्त टायम लागलो म्हाका. मात्र म्हजो चेरको जॉयंट डिस्पिडेन कश्ट जालो. सुमार 40 days हांव हॉस्पिटलांत आहली आनी ताका ब्लड चेंज करिचें पडलें. डॉक्टर सांगलें ब्लड चेंज करिचें ना जाल्यार ताची पिडा गूण जायना आनी तो हुशार जावचो ना म्हणून. जेजू बाळकाडे हांव थंय बेड्डार बसून न्हिदोर लढत मागलें, जेजू बाळका ताचें ब्लड तूं चेंज करिनाका
आनी ताका ब्लडाचो ग्रुपूय मेळनासलो. ताचे ब्लडाचो ग्रूप मस्त कश्ट आसलें ताका ब्लडाचो ग्रूप मेळोंक. हांवें मस्त कडेन सगळ्यांनी सोदलें ब्लड काय मेळटा गे म्हणून. आखेर एक जिप्त सेमिनरी ब्रदरांसीन वचून मागलें अशें अशें आसा म्हणून म्हज्या घरच्यांनी. थंय हांव एका ब्रदराक आपोवन हाडलें आनी थंय तो ताचो ग्रूप ताका जाता म्हणून सांगलें. मात्र हांव जेजू कडेन मागून आयलीं थंय तांणी ताचें ब्लड चेंज करूंक दिनाका जेजू. त्याच ब्लडान ताका आसोवन ताका बरें कर, ताचें जॉयंटीस बरें कर म्हणून. ताका जॉयंटीस इतलें सड जाल्लें गी तो वंसच्या स्थितीर नासलो. जेजू कडेन हांवें तें इंत न्हिदोन बेड्डार मागलें, जेजू बाळका म्हज्या भुरग्या म्हाका फाटीं दी म्हणून. जेजू बाळकान ब्लड चेंज करूंक दिवना, त्याच ब्लड ताचेंत ब्लडान ताका बरें कर, ताची जॉयंटीस पिडा बरी कर म्हाका ताणें म्हज्या हातांत घालें. तशेंच म्हजो चेरको मस्त बटी उदकाड्याच्या पिड्यान कश्ट जालो. ताका कितलें वखद केल्यार तो बरो जायनासलो. हांव जेजू कडेन मागलें म्हज्या भुरग्याची हें उदकाडे सोमा कर म्हणून. जेजून ताची उदकाड्याची हें प्रॉब्लेम सॉल्व करून ताका बरी भलायकी दिली. तशेंच सुमार 12 वर्सां म्हजो चेरको उसमोडीच्या पिड्यान कश्ट जालो. सुमार वखदां हांवें केलीं, मस्त कडेन वखदां केलीं जाल्यारय जायनासलें. अखेरीक देवान जेजू कडेन मागिल्ल्या सुमार 12 वर्सांनी ताची उसमेडीची पिडा गूण केली. ह्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता, होगळाप दिता, वाखाणटा आनी जेजू बाळकाचो उपकार वावुरता.